बाबूच मंजर वांगडा मिटींग जाल्ली आज टोटली परत एकदा सगळ्या मिनिस्टरांना बरोबर मिटींग आशिल्ली जेणे करून गोंयांतलो पुरो जो हायकोर्टाचो जो इशू फॉर हेच्या खातीर जाला ते सांगता आसतना एक 2-3 गजाली सांगतना हॅन्स फोर्थ कोणाकूच इनलिगल कितेंच करपाक मेळपाचें ना त्याच्या खातीर बोथ द कलेक्टर बीन एक्ट तांच्यानी आपले नंबर आनी एक्टिवेट केला जेणे करून हायकोर्टाच्या अशें परत जावचें आनी दुसरी गजाल जी आसा पळय म्हणजे गव्हर्मेंट इरेग्युलर आसतलें रेग्युलर करपाच्या विचारधीन आसा त्याच्या खातीर म्हणजे कम्युनल आसतले किंवा आपल्या ओन प्रॉपर्टीज आसतले अशे वेरियस इश्यूज आसा ओके ते करपा खातीर आमी नवीन ऑर्डिनन्स म्हण किंवा बील हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा पण ताज्या पयलीं आमी हायकोर्टाक कितें कम्प्लाय करपाक जाय पळय ते हायकोर्टाक कम्प्लाय करतले त्या हायकोर्टाक आमी सामकें जें इल्लिगल आसा ताजेर एक्शन आमी घेवपाक सरकार तयार आसा सो दॅट तेजेर एक्शन कितें ती जातली पण इरेग्युलर आसा पळय ते रेग्युलर करपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न आणि रोड सायड एनक्रोचमेंट ह्या फुडें एक्वायर्ड रोडान आहा पळय किंवा एनक्रोचमेंट करपाक मेळच्यो ना आनी एक्वायर्ड रोडाच्या प्रॉपर्टीज जर आसत जाल्यार लोकांनी त्या स्वताहून काडचे म्हाजें म्हणणें एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफिसरांक कितें एडवायस दिलेलो ऑफिसरांक एडवायस सांगला की रोड सायड एनक्रोच आमच्या प्रॉपर्टी